आमच्या आता सध्या कितें जालें पाणयाची आमची समस्या एक मोठी निर्माण जाल्लेली आसा. न्हंयो ज्यो आसल्यो आमच्यो पयलींच्यो त्यो सगळ्यो सुकल्या आनी पाणी लोकांक अजिबात मेळपाक मेळना. त्या खातीर आमी सगळे 7च्या गांवच्या सगळ्या प्रतिनिधींक शेतकऱ्यांक आपोवन आमी हेजे समस्येचेर कितें करुया ह्या खातीर आमी एक मिटींग आपयल्या. आनी ते मिटिंगेचें कारण म्हणजे कितें आमचें चरवणेचें धरण पळय आसलें ते पयलीं 10-12 वर्सां पयलीं सुरू केल्लें आनी ते काही कारणां शिवाय खातीर ते बंद पडलें आनी त्या खातीर पाणयाची समस्या चड निर्माण जाल्या. आनी दुसरें सांगप म्हणजे आमचे जे कळसा बांदोरा म्हादय पर्यंत जे कणकोबे हेतून धरण बांदता पळय तेज्या खातीर थोडो आमचे म्हाका दिसता आयची जी परिस्थिती पळयली जाल्यार कळोन येता की पाणयाची फुडली जी समस्या आमकां पाणयाक खूब उद्भवतली अशें म्हाका तरी दिसता. त्या खातीर आमी आतां तरीच त्या चरवणे धरणाच्या फाटल्यान लागले जायत जाल्यार आमच्यो फुडली जी भावी पिढी आहा तांकां पाणयाची समस्या सुटांक येवंक शकता अशें आमकां दिसता. ह्या निमतान आमी सगळे 7च्या गांवचे प्रतिनिधी आमी जमल्या. आनी दुसरें म्हणजे सांगपाचें म्हणजे बंदरे आमचे आहा ते तुमी आतां प्रत्यक्ष पळयलेले आहा परिस्थिती जी कितें आहा ती की पाणी जानेवारीत पाणी आसा मागीर फेब्रुवारीच्यान पाणीच आसता. तेंची एक ताका म्हणजे डिपार्टमेंट जे जे आमचे डिपार्टमेंटाचे जे लोक बंदरेचे कॉन्ट्रॅक्ट दितात ते सारके पयलीं व्यवस्थीत तेजे फळयो बसयना किंवा तेंचे बंदरेचे हें बरें करिनात त्या नियोजन त्या खातीर पाणी उरना आनी ते पाणी स्कोर जायना त्या खातीर ते पाणी रोखडें सुकता. आनी कळसा बंदोराचे जे त्या सरकारान जे बेकायदेशीर ठरयला ताचो निशेध करपाचो ह्या खातीर आमी मिटींग आपयल्या. आनी हेज्या फुडें आमी सगळे एकवट जावन सरकाराक आमी निवेदन दितले आमी पाणया खातीर हें आमी ठरयलेलें आसा. आनी हेज्या फुडें आमच्यो मिटिंग्यो ज्यो आसा त्यो चालू उरतल्यो गांवांतल्यो प्रत्येक गांवांची सयो घेवन जे व्हडले 7-8 हजाराचें निवेदन आमी तरवणेच्या धरणा खातीर दितले. आतां सगळे लोक कळू पेटोवन उठलेले की आयज तरवणे धरण जें आसा पळय ते कशे परिस्थितीन सरकारान करूंकच धरणाचो डॅम जाल्यार आमचे 7 गांव हे आसात प्लस तुजे कोपाड्डे सालेली ह्या वाटेन वेळूसय जावंक शकता एक वेळ थोड्यो मावस पंचायत दाबे मावस पंचायत हेंची समस्या सुटोवंक शकता न्हू कित्याक धरण जाल्या कारण धरण जाल्यार न्हंयच्यो सकयल्यो ज्यो व्हाळ आसा ते सगळे कितें जातात त्या खातीर आमकां सगळ्या लोकांक ताचो फायदो जातलो. हे चरवणेचें धरण सुरू करून जवळ 10 वर्सांनी गुण बसून पूण मागीर काय मदीं ते पर्यावरणवादी येयले आनी ते हें जालें आनी 1 कोटीचें काम केलें सगळें बंद फुकट घाले सगळ्यांक बंद केलें. ते जर चरवणेचें धरण जाल्लें तर आमची ही 2 न्हंय पैकी एक न्हंय जी सदां हें आसता 12 जी आसता ती 12 व्हांवतली आसली तिका पाणी येतलें. त्या शिवाय बांय आसा जाता काय त्या बांयक पाणी नासता तें पाणी वॉटर टेबल वाडटलें आसलें न्हू सगळें म्हूण तें धरण तर अवश्य जावंक जाय नाजाल्यार पाणयाचो मोठो कठीण परिस्थिती आहा.